घोगळ मडगांव आदले दुस्मानकायेंतल्यान एकल्याचो खून केलो. मस्जिद कमिटीच्या वादांतल्यान हो खून जाल्ल्याचें कळटा. चॉपर सगळे घेऊन भितर नमाजामध्ये पुलीस असून सुद्धा असा आज मी एसपी मरणगम जिल्ह्याचे मी एसपी आयन देऊ ना तांकां खबर आहा माझे खबर आसा हे लफडे जाते म्हणून हांव थंय वचनाशिल्लो. म्हाजेच भाव गेलो नासता. रे बाबा आयची कमिटी कोण किंवा गव्हर्नमेंट गुत करिना रे बाबा. काल राती त्यांच्यानी त्यांची एक मीटिंग जाली दिसता. ऑपोजिट त्यांच्या आधी एक मीटिंग जाली, त्यांची प्लॅनिंग जाली. प्लॅनिंग जावन हे आयज त्यांच्यानी फ्रायडे आफ्टर नमाज त्यांच्यानी एक क्रायम केला आणि हितून अक्रम म्हणटा तो तेणें ताका सुरी मारली आणि तितून महबूब मकानदार आहा आणि हितून प्लॅनिंगान आहा मेन म्हणटा तो साबीर खानूय आसा. हितून साबीर खान, अल्ताफ, आलम, मागीर तो रिजवान म्हणटा एकलो आनी तितून आनी एकले थोडे जाण आहा. ते ग्रूप करून त्यांच्यानी प्लॅनिंग करून आफ्टर PSI वयतकच प्रॉब्लम बी सगळो सॉर्ट जाल्लो, कांयच प्रॉब्लम नाशिल्लो. PSI जसो गेला ताका तेंच्यांनी सुरी मारली. वो तो क्रायम जो केला तेणें अक्रम खान म्हणटा वो म्हाका धमकी दिता, तुकाय दाखयता म्हणून पुलिसा उजीर तो म्हाका धमकी दिता. म्हणल्यार हेजो म्हणलें कितें आमी हांकां भियोन आतां स्टेटमेंट पसून दिवप न्हू. एवरी टायम न्हू तो कितें ना कितें लफडे करता. तेगे मेंटल सर्टिफिकेट हे ते म्हणून दाखोवन वयता. ते कितें करता ताका यूज करता. अल्ताफ, तो महबूब आनी तेगे भाव ते सगळे गुंडा भशेन करता. एवरी टायम फर्स्ट टायम न्हू हेजे पयलीं सुद्दां तेमी सुरी हाडला. आमी दोळ्यांनी पयला. काल रातचे सगळे मिटींग चलताले. ना म्हणल्यार 10 ते 15 भुरगे महबूब सगळ्यांक घेवन बसून तेज्या घरा कडेन मिटींग करतालो. देखिए एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था स्टैबिंग का. तो जो इंजर्ड आदमी था उसको हॉस्पिटल लेके गए थे. उस टाइम पर बाद में हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई. तो उसके बाद हम लोग उसमें 302 का मर्डर का एक केस रजिस्टर कर रहे हैं. अभी तक फिलहाल हमने 2 लोगों को अप्रीहेंड किया हुआ है और उसमें बाकी लोगों का इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन इन्वॉल्व है, क्या कैसे हुआ. तो उसमें जैसे ही हम केस रजिस्टर करते हैं आगे और लोगों को अरेस्ट करेंगे. जिस जिसका नाम आएगा हम उनको सबको अरेस्ट करेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.